Ezekiel Pordesaचें नाटक चॅप्टर 12 सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, फितूर लोकां मदें तूं जियेताय. तांकां दोळे आसात पूण कांयच दिसना, कान आसात पूण केन्नाच आयकनात, कित्याक तीं एक फितूर घराणें. देखून मनशाच्या पुता, एका निर्वाश्याचें सामण घालून तुजी खाटली-पोटली बांद आनी दिसा उजवाडात तांच्या दोळ्यां मुखार पॉर्देसांत वचूंक भायर सर. तांचे नदरे मुखार तूं घरांतलो भायर सरतलोय आनी खंय वेतलोय. तेन्ना घडये तीं फितूर लोक जावनूय तांकां समजूंक मेळटलें. तुजें सामान एका निर्वाश्याची खाटली-पोटली कशी बांदतलोय. दिसा उजवाडात तांच्या दोळ्यां मुखार आनी परदेशी लोक वेता तसो सांजे वेळार तांच्या दोळ्यां मुखार वाटेक लागतलोय. तांच्या दोळ्यां मुखार वोंतींत एक बुराक कर आनी तातूंतल्यान भायर सर. तांच्या दोळ्यां मुखार तुजी खाटली-पोटली खांदार मारतलोय आनी भायर सरून kallokhant रिगतलोय. जमीन दिश्टी पडना तशी तुजें तोंड धांपतलोय, कित्याक हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याक एक शोकून करून दवरला. म्हणटच म्हाका सांगलोलें तशें हांवें केलें. दिसा उजवाडा एका निर्वाशीची खाटली-पोटली कशी हांवें म्हजें सामण बांदलें आनी सांजेच्या वेळार म्हज्या हातांनी हांवें वोंतींतल्यान एक बुराक केलो. मागीर तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी खाटली-पोटली खांदार मारून हांव भायर सरलों आनी kallokhant रिगलों. दुसरे सकाळीं सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, कितें कोत्ताय तूं? अशें इस्रायलाच्या घराण्यान त्या फितूर लोकांन तुजे लागीं विचारूंक ना? तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगतात, हें बाकीत जेरुजल्यांत अधिकार घेवन आसलोल्या कुंवरा विशीं आनी थंय रावतल्या इस्रायलाच्या आख्ख्या घराण्या विशीं. अशेंय सांग, हांव तुमकां एक खुणा जशें हांवें केलां तशें तांकां ghòddtolem. तांकां कोidi करून परदेसांत व्हरतले. तांचो kunvôr आपली खाटली-पोटली kallokhant खांदार मारतलो आनी वोंतींतल्यान भायर सरून वेतलो. ताका भायर सरूंक दिवंक एक बुराक कोत्तली. देस पळयना जावंक तो आपलें तोंड धांपतलो. हांव म्हजें जाळ ताचेर उडयतलों आनी ताका म्हज्या फासांत धरतलों. हांव ताका बाबिलोनियेंत व्हरतलों, काल्देकारांच्या देसांत, पूण तो देस तो पळोवचो ना आनी थंय तो मरतलो. आनी ताची सेवा कोत्तल्या समेस्तांक, ताचे फौजेक आनी सगळ्या ताच्या लस्करांक सगळ्या वाऱ्यांच्या दिशांनी हांव शिंपडायतलों आनी तोरवार घेवन हांव तांच्या पालांक लागतलों. हांव तांकां राष्ट्रां मदें जोडली मोडली शिंपडायतलों आनी परक्या देसांनी दुस्पटायतलों. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें. पूण तांचे मदल्या थोड्या जाणांक तरवारीच्या, दुकोळ्याच्या आनी झरी मोरीच्या घासांतली हांव निवारतलों. अशें ज्या लोकां मदें हीं पावतलीं त्या लोकांक तीं सगळ्या आपल्या कांटाल्याच्या कर्तुबांची खबर सांगतलीं आनी अशें हेय लोक हांव सर्वेस्पर म्हूण वळखून घेतले. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुजें जेवण घेतना तूं कडकडटलोय आनी तुजें उदक पियेतना भिरांतीन कामतलोय आनी देसाच्या लोकांक अशें सांगतलोय, इस्रायलाच्या देसांत अजून जेरुजल्यांत रावतल्यांक सर्वेस्पर देव अशें सांगता. आपलें जेवण घेतना तीं भिरांतीन कामतलीं आनी भिवन आपलें उदक पियेतलीं, कित्याक थंय जियेतल्यांच्या जुलुमा पासत तांचो आख्खो देस बोडको करून सोडटले. जेन्ना लोकांन भरलेल्या शारांचें निसणटण जातलें आनी देसाची जातली देसवाट, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. लोकांच्यो म्हणण्यो.
सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या देसांत ही म्हणणी चलता न्हय. दीस बोलांडत आसात, पूण दर्शनां पालोन येच नात. कितें म्हणूंक सोदतात तुमी? बरें तर तांकां अशें सांग. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, ही म्हणणी हांव बंद कोत्तां. ती आनीक केन्नाच इस्रायलांत आयकूंक येवची ना. परतेंच जाल्यार तांकां सांग, सगळीं दर्शनां पालोन येवचे दीस पावत आयले. इस्रायलाच्या घराण्यांत निरोर्ती दर्शनां व खोटीं बाकितां आनीक आसची नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर उलयतलों, आनी जें हांव सांगता तें बेगीनच घडोवन येतलें. कारण जें हांव सांगता तें तुमच्याच जिवितांत फितूर घराण्या हांव पाळटलों, उलयता तो सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाचें घराणें आतां अशें म्हणटा. हो मनीस पळयता तें दर्शन भोव फुडल्या कालाची गजाल, आनी बऱ्या वेळान जातलें ते विशीं तो बाकीत कोत्ता. बरें तर तांकां अशें सांग. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, म्हजीं सगळीं उतरां पालोन येवंक आनीक कालाव आसचोच ना. हांवें सांगलां तें आतांच हांव घडोवन हाडटलों, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें.